शिवप्रेमी इतले आसा हे कळून येयलें आमकां. आमच्या शिवोलच्या वाठारांत आनी आजूबाजूच्या वाठारांतले भरपूर शिवप्रेमी हांगा येयल्ले आसा. ही तर आमची सुरवात आसा आनी खरेंच कोविडाच्या टायमार आमकां मातशें मिरवणूक करूंक मेळ्ळी ना आनी त्या संदर्भान आज आमी म्हाका दिसता 5 वर्सां पूर्ण जाता आजचे मिरवणुकीक. हांव खरेंच सगळ्यांचें कौतूक करता, सगळ्यांचें वेलकम करता आनी येणाऱ्या काळांत आमचो भव्य आनी दिव्य हांगा छत्रपती शिवाजी चौक जो आसा थंयसर आमचो छत्रपतीचो स्टॅच्यू आसतलो व्हडलो. आज आमी आव्हान करतले की जेणे करून कोणाक दिवपाचें आसा बारीक मोठे हातभार लावपाचो आसा तांकां आमी आव्हान करतले आनी हेच्या फुडें आमी फुडले वर्स येवच्या पयलीं व्हडलो थंयसर स्टॅच्यू आसतलो हें हांव तुमकां आतां सांगता. जय शिवाजी, जय भवानी. आज पहिल्या सुवातेर सगळ्यांक शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुम्ही पळयतात भव्य दिव्य या रॅलीक सगळे आख्या शिवोले वाठारांतले आख्या अवतीभोवती शिवोलेच्या अवतीभोवतीचे लोक सुद्धा आयज या शिवजयंतीक भागीदारी घेवपाक येयल्ले आसात. खास करून आमचे अतिथी आसात कालापूरचे आमदार मायकल लोबान तांची सौभाग्यवती म्हणजे शिवोलचे आमदार डिरायलाल रोबो त्यांच्यानी सुद्धा आमकां एक सरप्रायज कसो दिल्लो आसा. कारण त्यांच्यानी या शिवजयंतीन आज भाग घेवपाक हांगा आतुरतेन हांगा आपली उमेद दाखयल्ली आसा. खरेंच दिसता शिवयोद्धा आणि समर्थन संघटना या जोड पावलान ही आयची रॅली भव्य दिव्य रॅली हांगा सुरवात जातली आणि ही पूर्ण शिवोले मतदारसंघात भव्य एक रॅली आमी काडटले. कारण आमचे एक स्वप्न आहा शिवाजीन धर्माचें रक्षण जेन्ना हातीन घेतले, धर्मा खातीर वावुरले, हे लोकां खातीर वावुरले. गोंय राज्यात ज्या ज्या जाग्यार आज आघात जालो त्या त्या जाग्यार पेटून अशे शिवाजी महाराज उठले आनी त्या खातीर धर्माचें रक्षण जालें आनी तेच आमचे फुडें पावलां आमकां फुडें घेवन वचपाची गरज आसा. आणि त्या खातीर आतां जशें भाऊन सांगला, निलेश भाईन सांगला आनी आमचे कालांगूटचे आमदार आसा त्यांची सौभाग्यवती आमची शिवोलेची लाडकी आमदार सुद्धा आहा. आमी भव्य आनी दिव्य असो शिवाजीचो पुतळो ज्या जाग्यार आमी सांगता करतले थंय आमी उबारपाचो प्रयत्न करतले आनी आमचो एक इच्छा आसा. आतां इच्छेक सगळ्यांचे पाठबळ लागतले म्हाका खरेंच खात्री दिसता आनी म्हणून सगळे हांगा जमल्यात म्हणून तेंचे खरेंच अभिनंदन करता आनी तेंचे आभारूय व्यक्त करता. आयज शिवोले तुम्ही स्वामी समर्थाच्या मठान भेट दिली शिवजयंती निमित्तान कितें सांगूंक सोदता? स्वामी समर्थाक ताका पांया पडोन आयज शिव जयंती सगळ्या गोंयच्या लोकांक शिव जयंतीचे हार्दिक शुभेच्छा दिता. आनी म्हाका दिसता इतिहास हो आमचो आनी हो इतिहास जो इतली वर्सांचो आदलो इतिहास जे महाराष्ट्रानूच न्हू शिवाजी महाराज गोंयान येवन बिचोलीम आसूं सांकळे आसूं दुसऱ्या भागान आमच्या फोंडा तालुकान आसूं इन्क्लुडींग बॉर्डरींग ऑफ बार्देज आसूं ह्या सगळ्या वाठारान तेणें येवन आमची संस्कृती कल्चर जे आयज आमचे कडेन आयज पासून हा गोंयचें दायज म्हणटा आमी तें टिकून दवरपाचें काम तेणें त्या टायमार सुरू केल्लो आहा.